मडगावचे आमदार तसेच भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी मडगाव नगरपालिकेत नागरिकांची समस्या आयकून घेवपा खातीर बसका आयोजीत केल्ली। 18 जून क्रांती दीस उत्सव समिती सुरक्षा आनी दायज सांबाळपा खातीर लोहिया मैदानाचेर सीसीटीव्ही बसोवचे म्हण मागल्यात। जाल्यार मोटरसायकल पायलटांनी आपल्या स्टँडाचे सुरक्षे खातीर शेड करपाची विनवणी केल्या। तशेंच मंत्री कामतान हेर जायत्या भौशीक कागाळींचेर उपाय काडलो। संबंधीत अधिकाऱ्यांक निर्देश दिवन कांय कागाळी थंयच सोडयल्यो। आर्डेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। लागून उरल्या ती सगळी क्लियर केल्या। कोणाचे कितें बारीक बारीक फॅमिली प्रॉब्लेम आशिल्ली ती रिजॉल्व केल्या। चडशी प्रॉब्लेम रिजॉल्व जाल्या। जी कितें कॉम्प्लिकेटेड आहा ती एडमिनिस्ट्रेटरान चीफ ऑफिसराक वचून डिसिजन घेवप। लोहिया मैदानाचेर सेक्युरिटी मागता ते तांकां सांगलां हांवें 2 सेक्युरिटी गार्ड घाल, एक सकाळचो एक सांजचो। दे ऑलरेडी आस्क फ्रॉम गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ते घाले जाल्यार दोन वॉचमॅन घालतले। कॅमेरा बी कितें मागणी घेतली? ना कॅमेरा ऑलरेडी हांवें काल सांगता तुमकां गार्डनाक आमी कॅमेरा घालता। हांवें एक PWDचे थ्रू टेंडर काडल्या। तातूंतले 2 कॅमेरा 2-3 कॅमेरा म्हणटा एक 2 कॅमेरा थंय घाल्यार पुरो। 2 कॅमेरा तेन्ना काम चलता तेन्ना थंय बसोवपा लागता। दोनूय लोक आयिल्ले मेळ्ळे ते आत्तां आयल्या म्हाका फर्स्ट टायम दे हॅव कम टू मीट। सो आय हॅव टोल्ड देम आय वील गो थ्रू द म्युनिसिपालिटीज रिकॉर्ड्स। म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसराक सांगलां म्हाका एक क्रोनॉलॉजी ऑफ इव्हेंट्स आनी तांकांय सांगलां एक रिप्रेझेंटेशन दिवं। सो ते पायलट्स कित्याक मेळपाक आसतले? पायलट म्हणटा आपल्याक शेड घालून दिवं। हांवें तांकां कितें सांगलां द म्युनिसिपालिटीची फूल बिल्डींग इज गोईंग टू बी रिवॅम्प्ड रिफर्बिश्ड आनी थंय शेड बीड घालप इज नॉट करेक्ट। तुमी वारांदा भितर रावा, तुमकां कोण अडवपा ना। दॅट मच आय हॅव टोल्ड हिम टू टेल सेक्युरिटी पीपल नॉट टू हेल्प डिस्टर्ब रावले जाल्यार पावसांत। म्युनिसिपालिटीचे काल हांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन उलयलां। ताणें म्हाका सांगलां की वर्क ऑर्डर तांकां आज एकल्याक वर्क ऑर्डर दिली। पार्किंगाची वर्क ऑर्डर इश्यू जाली। ताका ऑलरेडी सॉयल टेस्टिंग करपाक तो ह्या दिसांनी येतलो आनी हाजी वर्क ऑर्डर चड करून आज इश्यू जातली। तें जालें जाल्यार एक ऑगस्टाच्या अर्बन डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट ऑगस्टाच्या 15 तारीख जावन केन्ना तरी फावंडेशन स्टोन घालें। पार्किंगाचो प्लॅन ऑलरेडी काडून टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिली न्ही ताका। त्या मेकॅनिकल ऑपरेटेड आसता। दुसरी बरी गजाल म्हणजे काल MRI डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक काल MRI हेल्थ मिनिस्टरान ऑन हाजेर कितें म्हणटात ट्रायल बेसाचेर कमिशन केलां। सो दॅट वील बी बिगेस्ट हेल्प टू द पीपल ऑफ साउथ गोवा। I would read is one of the government is heading towards making South Goa district hospital as a best hospital in the state. अविनाश शिरोडकर 18 जून क्रांती समिती लोहिया मैदान तातूंत अध्यक्ष जावन आसा आनी लास्ट विकाक एक इन्सिडंट घडलो लोहिया मैदानाचेर। कोणी तरी पेंटिंग केलं, लोहिया मैदान पेंट केलें, कोणी असो बऱ्या केल्या वाटे आमकां खबर ना, पूण लोहिया मैदान इतिहासीक मुवमेंटाचो एक प्रतीक जावन आसा आनी आमी सदी ताका देवूळ म्हणटा, आमचें मंदीर म्हणटा। हे सगळे गोंयकारांनी आमी जतन करून दवरूंक जाय। सो आमी अर्जंटली मागला सरा कडेन, दिगंबर कामत मिनिस्टरा कडेन आनी म्युनिसिपालिटी कडेन आमकां अर्जंटली CCTV कॅमेरा थंय जाय। दुसरें आमकां 24 वरां सेक्युरिटी जाय। इवन 12 वरां सेक्युरिटी आसता, 8 ते 8 सकाळीं आसता, पूण आमी दिसाचो मागला कित्याक वेगळे भशेन वेगळे इन्सिडंट घडटा आनी आमी पळयता भलते लोक भोंवता करता अशें जावपा नाका। हें इतिहासीक प्लेस जतन करून दवरप सामकें गरजेचें। त्या संदर्भात ताबडतोब पावल उखलून म्हणजे आमदार मंत्री आनी म्युनिसिपालिटी ताबडतोब CCTV कॅमेरा घालचे आनी अर्जंटली आमकां थंय सेक्युरिटी दवरूंक जाय। आनी उरिल्लें काम थोडें उरलां, ब्युटिफाय करपाक आमी सराक मागलां। जें कितें कमी पडलां, फाटल्यान आमी स्टॅच्यू आहा तेजी फाटली जमीन थोडी आमी फिलअप पडला, ते कमी स्पेस आतां। स्टेज आमची धाकटी केल्या, स्टेजी वाडोवन दिवपाची। ताजे भायर आनी कांय गोश्टी उरल्या त्यो करून दिवची अशी मागणी केला आनी ते सरान करून दिता म्हणलां, ताबडतोब जातलें अशें म्हणून सांगलां। जे पाहिलं आनी आमकां वत लागता आनी पावस लागता म्हणून आमी दिगंबर कामता कडेन येयल्ले उलोवपाक। तेन्ना ताणें आमकां कितें सांगलें की तुमकां कसली गरज ना शेडाची, तुमी भितर रावपाक शकता अशें म्हणून आमकां सांगलें। ऑब्जेक्शन बी ना अशें म्हणून आमकां ताणें सांगलें। आमकां तें हेल्प केला न्ही, कसलो व्हडलो आमकां कित्याक डीजे म्हणा फालपुली इशू आनी कोणी हेंच्या कडेन धांवडायता आमकां। तेंची सेक्युरिटी बी गॅरंटी नासता न्ही, कोणी मनीस भितर दवरल्यार म्हणटात ऑब्जर्व पेन नाका। ताका लागून आमचे सराक थंय गेले। सरान सांगलें आपूण सगळें करता म्हणजे एंट्री बी दिता रावपाक, कोणी तें आडोवपाक जायना। कोणीच जर हें करून येयलो जाल्यार आपणाक सांगूंक जाय म्हणून आमी तेच दिगंबरा कडेन